नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. काँग्रेसीचे 8 जाण आमदार फुटून गेल्या उपरांत सगळे जाण म्हणटा की आतां काँग्रेसीचेर विश्वास दवरप काय ना. अशें म्हणटा की उरलेले 3 जाण केन्ना वतले केन्ना वचना हेंय आमकां खबर ना. अशे परिस्थितीन काँग्रेस पक्ष फुडले लोकसभा इलेक्शनाक कशें तोंड दितलो, काँग्रेसीची स्ट्रॅटेजी कितें आसतली आनी आतां उरलेल्या तिगांक आडोवन दवरपा खातीरूय कितें स्ट्रॅटेजी केल्या काय ना हे जाणा जावन घेवपा खातीर पयलेच फावटी आफ्टर एज्युमिंग चार्ज GPCC चीफ वी हॅव विथ अस अमित पाटकर. देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. नमस्कार. आता सध्या तुमकां मोठी चॅलेंज आसा की विश्वास संपादन करप लोकांचो. हॅव यू सी जेन्ना रिजल्ट आयलो, आय मीन 2022 जेन्ना रिजल्ट आयलो तेन्ना आय मीन एवरीबडी नो वॉट हॅपन्ड. आय ऑलवेज से दॅट दिस इज अ मायनॉरिटी वोट शेअर गव्हर्मेंट. टेक्निकली इफ यू गो टू सी, मेजॉरिटी इज ऑन द ऑपोजिशन साईड. सो काही कारणां लागून वी कुडंट गेट द नंबर्स. देर आर मल्टिपल फॅक्टर्स. पूण खंय तरी लोकांक म्हणल्यार वी स्टार्टेड एक्चुअली फ्रॉम वन MLA. इफ यू सी डिफेक्शन जाल्ले, वी वेंट टू द पीपल, वी अपील टू द पीपल. लोकांनी एक विश्वास दवरून फ्रॉम 1 वी एक्चुअली केम टू 12. आय मीन 11 ऑफ आवर काँग्रेस MLAs एंड 1 वॉज आवर LI पार्टनर. सो 12 जाग्याचेर आमकां सिटां मेळ्ळी. After that, certain time, parat, you know, that thing of defection started, and eventually 8 MLAs went out of Congress, and they are with the ruling today. So, one thing I would like to say की हे जे कोण सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले हांणी पयलीं म्हणल्यार विचार करपाक जाय की काँग्रेस पक्षान लोकांनी काँग्रेस पक्ष म्हणून तांकां निवडून हाडिल्ले, वीच दे हॅव फॉरगॉटन. आनी आय थिंक ड्युरींग इलेक्शन टायम गोयची जनता हे तांकां दाखोवन दितली. ऑफकोर्स आय नो दॅट लोकांक राग आसा वीथ वॉट हॅज हॅपन्ड. In fact, I was not there when all this process was done. I got charged somewhere in April. But yes, I have gone to the people. I have also appealed when defection happened that I have gone to the people of Goa. And त्यांच्याकडे actually आम्ही चूक मागल्या की सी काँग्रेस पक्षाक म्हणजे लोक जे विश्वास दवरताले, विश्वास दवरून ज्यांनी मतां मारिल्ली, खंय तरी त्या मतदारांचो, त्या कार्यकर्त्यांचो खंय तरी म्हाका दिसता विश्वासघात जाला. आता कसो विश्वास हाडटले लोकांचो? सी काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो इट इज द ओल्डेस्ट पार्टी. आय मीन इट इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन डेमोक्रेसी. आणि काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो एक इंडिपेंडन्स मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो हो एक पक्ष. सो म्हाका अशें दिसता की जो पर्यंत आमी लोकां मेरेन वचना, सी अल्टिमेटली पार्टी बिल्ड करप. एक 2 गोश्टी आसता. इलेक्शन जिखतलो जाल्यार तुका 2 गोश्टी म्हत्वाच्यो आसता. एक म्हणटा एक परसेप्शन, एक माहोल, आनी दुसरें म्हणटा ते युअर कार्यकर्ते, बेजिकली युअर केडर. सी अल्टिमेटली दॅट परसेप्शन हॅज टू टर्न इन टू वोट्स, देन ओन्ली यू कॅन वीन इलेक्शन्स. आनी तें म्हाका दिसता संघटना मजबूत आसप हे अत्यंत गरजेचें आसा. प्रश्न कसो आसा? प्रश्न आसा की लोकांक काँग्रेसीचेर विश्वास आसा, पण लोकांक काँग्रेसीच्या लिडरांचेर विश्वास ना. एंड वेन यू टॉक अबाउट गेटिंग वोट्स, तुमकां वोट्स मेळिल्लेय बी. इट्स नॉट दॅट यू डिडंट गेट वोट्स, यू रियली गॉट गुड सायजेबल वोट्स. लिडरांचेर विश्वास कसो? काँग्रेस आसाच. सी जे लिडर तुम्ही आता उल्लेख करतात, आय फील सॉरी टू से दीस, बट येस, जे लिडर आज गेले, ज्या लिडरांनी काँग्रेस पक्षाक म्हणटा धोका दिवन जे गेले पळय, हांणी केन्ना सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप ही तयारीच केल्ली ना. आनी प्रोबेबली कारण हें आसतलें की फाल्यां आमी गेले म्हणटकीच यू नो दे फील दॅट डावन द लायन केडर ऑल्सो गेट डिमॉलिश्ड. आमी एक गोश्ट लक्षात घेवपाक जाय की एज ग्रूप बिटवीन 18 to 35 जो आसा, 18 to 35, 18 to 40, हाजे भितर आमचो खुबसो डिस्कनेक्ट आसा काँग्रेस पक्षाचो आनी ह्या एज ग्रूप मतदारा कडेन खूब डिस्कनेक्ट आसा. बिकॉज आमचे जे सिनियर लिडर जे गेले आज, तांणी केन्ना सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप ही डेव्हलप केल्ली ना. सो दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग यू की आमी प्रत्यक्षा जो मेरेन लोकां कडेन वतले, कित्याक काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो गेल्ली 10 वर्सां जे सरकाराचे रॉंग डुईंग्स आसात, जे लोकांचे कोर इश्यूज आसात, कोर मुद्दे आसात, हे सदांच आमी घेत आसात, रायट इन असेंब्ली एज वेल एज एट पार्टी लेवल ऑल्सो. सो आय थिंक आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट आमचे कडेन अजुनूय 4-4.5 वर्सां आसात, वेर आय एम शुअर that all our 3 MLAs who are there along with our leader of opposition, हे असेंब्ली भितर
लोकांचो म्हणल्यार जे 67% लोकांचो जो वॉयस आसा, जो तांचे मुद्दे आसात जे आज मागीर ते म्हारगायेचे आसूं, अनएम्प्लॉयमेंट आसूं किंवा भ्रश्टाचाराचे आसूं, हे टायम एंड अगेन इन असेंब्ली आमचे हे आमदार उठयतले आनी एज अ पक्ष वी आर ऑलवेज देर. एक जनरल परसेप्शन लोकांचे आसा जे जनरल लोक गोंयकार उलयताले की मायकल लोबो खंय काँग्रेसीन हाज्याच खातीर आयिल्लो की गरज पडटा तेन्ना हांगच्यान लोक घेवन परत बीजेपीन वचप. यू आर पार्ट ऑफ दॅट एंटायर प्रोसेस जेन्ना मायकल लोबो वॉज हियर. See, as I told you, डू यू बिलीव इन दॅट? I was a candidate. Pre-results, I was a candidate of Congress. ज्या लिडरांनी what circumstances, what were the discussions, I really don't know. बट डू यू बिलीव दीस परसेप्शन की बाबा मायकल लोबो हांगा लोकांक व्हरपाकूच आयिल्लो म्हणून? See, I really don't want to get into that because that was a call which was taken by आमचे जे leadership तेन्ना आशिल्ली ती. No, कित्याक So they are very I'm senior. not asking why they he's are taken. very senior people. They must have done all the study and they must have taken the call. So I can't answer एक प्रश्न जो तुम्ही विचारतात जो ज्या सिच्युएशनाक म्हजो काय रोल नाशिल्लो. सो आय रियली डोंट नो वॉट वर द डायनामिक्स दॅट टायम, वॉट वर द अंडरस्टँडींग, वॉट वॉज द कितें म्हणटा ते अंडरस्टँडींग कितें आशिल्लें बाबा तेन्ना त्या लिडरा मध्ये. आय रियली डोंट नो. एक म्हणटा तुमीच विशय काडलो की सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप तयार जावन आशिल्ली म्हणून. आमी पयले तुमची लिडरशीपूच तुमी रिप्लेस केली भायल्यान हाडलेल्या लोकांनी ड्युरींग द इलेक्शन्स. लायक मायकल लोबो वॉज ऑलमोस्ट सीएम्स फेस इफ यू हॅड टू वीन दी मेजॉरिटी वोट्स. सो अजूनही तेंच जातलें की भायल्यान हाडूल्ल्या लोकांक तुमी वूड बी रिप्लेस्ड एज काँग्रेस लिडर? सी, जेन्ना हांवें तुमकां सांगलें, इवन आमची न्यू ऑफिस बेरर्स कमिटी ऑल्सो इज जस्ट अनाउन्स अ कपल ऑफ डेज बॅक. आनी तुमी तातूंत जर पळयत जाल्यार इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिनियर वीथ अवर यंग ब्लड. आय मीन इट्स अ मिक्सचर पीपल हू हॅव बीन देर फ्रॉम NSUI टायम, यूथ काँग्रेस टायम. सो हांचो एक मिक्सचर अलॉंग वीथ सिनियर अशें आमी एक शॉर्ट ऑफिस बेरराची टीम काडल्या. बट आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट जेन्ना आमी पार्टी संघटना आतां बांदता आनी एक लिडर इन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना आमी डेव्हलप करता, आय थिंक दोन फॅक्टर आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. वन इज लॉयल्टी, सेकंड इज बॅगेज. आय थिंक बॅगेज प्लेज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ड्यू डिलिजन्स की बाबा त्या लिडराक थंय प्रमोट करप, ताका मुखार तिकीट दिवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज आज आय एम रियली प्राऊड टू से की आमचे जे आज 3 आमदार आसात, युरी आलेमाव, एल्टन डिकोस्टा आणि आमचो एडवोकेट कार्लोस फ्रेरा, तुमकां दिसता तांचेर प्रेशर नाशिल्लो? तांकां ऑफरी येवना? तांकां ऑफरी आयिल्ल्यो पयशाच्यो, तांचेरूय प्रेशर आशिल्लो. बट इनस्पायट ऑफ प्रेशर, इनस्पायट ऑफ लॉट ऑफ मनी बींग ऑफर्ड, तांचे प्रिंसिपल, तांची आयडियोलॉजी वॉज क्लियर. दे सेड दॅट ना, आमी लोकां कडेन गेल्ले, काँग्रेसीक मत मारा म्हूण लोकां कडेन गेल्ले, आमी लोकांचो विश्वास हो तोडपाक शकनात. सो दे हॅव स्टूड विथ द पार्टी एंड आय एम रियली प्राऊड टू से that we want such people. We want to develop, we want to nurture asle leader who will always stand by the party in difficult times. Also you must have heard these statements की म्हणटा अमित पाटकर न्यू, अमित पाटकर थंय कसो पावलो GPCC चीफ म्हणून, अमित पाटकराक पॉलिटिक्साचें कितें कळटा, अमित पाटकर फक्त तेन्ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक म्हणून कुडचड्यार आयलो आनी सडनली GPCC प्रेसिडेंट जावन बसले. ताज्या हातीन पार्टी खंय पावतली काय? हो प्रश्न जेन्ना कुडचड्यार म्हाका तिकीट मेळिल्ली किंवा आय वॉज एन एस्पिरंट, हो प्रश्न परत परत येतालो की अरे अमित पाटकर म्हणटा भुरगो, हाका पॉलिटिक्साचे कांयच एक्सपिरियन्स ना, सो हाकाशी तिकीट दिल्या, हाव वील बी एबल टू फायट. कित्याक तेन्ना निलेश काब्राल इन 2017 वॉज द कॅन्डिडेट जो हायेस्ट मार्जिनान जिकिल्लो इन एंटायर गोवा. कुडचडे सीट म्हणटा ते हायेस्ट मार्जिनान जिकिल्ले सीट. आणि टील डेट आय हॅव नॉट रिवील्ड दीस, बट टुडे आय विल रिवील. आय थिंक काँग्रेस पक्षान जर तर मातसो आनी इल्लो एफर्ट कुडचड्यार घातिल्लो जाल्यार वी वूड हॅव प्रॉब्ली वॉन दॅट सीट. बिकॉज आय थिंक जेन्ना गॅप इतलो आशिल्लो, ऑलमोस्ट प्लस 9,000 प्लस वॉज द गॅप. सो तांणी चिंतलें की 9,000 गॅपाचे प्रॉब्ली आमी एखादी 5,000 येत रे, बट वी वील लूज दॅट सीट. आय थिंक दीस वॉज द परसेप्शन, दीस वॉज द अंडरस्टँडींग विदीन काँग्रेस. When the results came, I think people came to know. Similarly, जेन्ना GPCC president म्हणून जेन्ना आता म्हाका रोल मेळ्ळा, I don't want to say anything on camera,
but my work will speak in due course of time. काँग्रेस पक्षान कुडचड्यार इवन राहुल गांधी काडलो, विच वॉज वन ऑफ द फ्यू कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर राहुल गांधी वेंट एंड एड्रेस्ड अ रॅली. आनी कितलो नेट मारपाचो? No, see, Rahul Gandhi Kudsadar Ailo, I am really proud because there were two constituencies which were selected, three basically. So एक dropout zali, and he did a rally in Kurchare. I mean, and then he went to Kurtori. What I am saying is, to win elections, there are multiple reasons. म्हाका तातून डिटेलान वचपाचें ना. What I'm trying to say is we really need to be focused. But you can always express कितें जावना तें. It's okay. See, ultimately what I told you is की आमी जी आज आमची न्यू टीम आसा, जी यंग टीम आसा, we are focused. We are looking at 2027. We want to win. कुडचड्याचेर you are contesting again. 100%. We want to win elections and we want to form the government, because आज जे सरकाराचे जे रॉंग डुईंग्स आसात, आज जो गोंयकार जो आज त्रास भोगता, being in opposition, we can only pinpoint सरकाराचे कितें चुकता ते. But to make it in reality, I think we need to be there. And our main focus is that we will see that how to win 2027. This is our roadmap, and we have started backwards. I mean, we know what is our goal. So त्या गोलाच्या बेसर we have set our agenda. Are you feeling safe in the post right now? GPCC chief, काय मधी चेंजेस बी जावपा सारखे? No, I don't think so. No. Because see, we have spoken. Lok Sabha election at MRP. Every time there is elections. See, that is there in all the party. There are few irritants which are there. So it is bound to happen. CLP along with me, we both have gone. We have met the high command. We have got clear-cut instruction. So we are working in that direction with that agenda, looking at 2027. सो काँग्रेसींतले कांय जाणटे येवन बी केन्नाय म्हणटा तुका की अरे आमी आसपाचें हांगा, तूं आनी केन्नाच्यान आयलो आनी हांगा पावलो म्हणून? No. I believe that काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो एक इन्क्लुसिव्ह पक्ष. आमी सगळ्यांक घेवन मुखार वतात, and all the senior people who are there, of course I take their guidance आणि take their blessings also. आणि वेळोवेळ खंय आमी चुकता, सो दे इनफॅक्ट गायड अस की बाबा हें तुजें चुकता, डोंट डू दीस, यू शूड गो इन दीस डायरेक्शन. तुमी आमची कमिटी पळयल्यार तातूंत तुमकां साफ दिसून येतलें दॅट इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल अवर सिनियर पीपल विथ एक्सपिरियन्स along with our new young energetic team. रिटर्न्स अजून आसा काँग्रेसीन काय ते I गेले? think it is there in all the parties, and that's a part and parcel of politics. खुबशे जाण पयलीं ओपनली काँग्रेसीचेर उलयताले विदीन काँग्रेस रावन. I think discipline, see, I strongly believe that discipline, we are going to focus on discipline, which is very important. मतभेद असतात, एका घरान जेन्ना एक फॅमिली असता, भाव भितर डिफरन्सीस असतात, but I think that should not go out in public. Whatever differences is there, we should sit in a room, we should discuss, we should sort it out. झगडी करपाची आसा, it should happen in the room, आमकां not पयलीं go out. न्यूज खूब मेळटाले काँग्रेसीच्यो, कोण ना जाल्यार कोण तरी गिरीशाक कितें म्हण, गिरीश आंटाक कितें म्हण हें चलतालें. सो आतां बंद जातलें. No, see, I तशें कांय ना. I mean, Girish is our senior leader. He's been there in AICC also. He was the past president. So I don't think अशें कितें आसा आमचें. You are getting his guidance, Girish? Of course, I mean, time and again केन्ना गरज पडटा तेन्ना we take his view and guidance, of course, because he is there. So खंय आमकां दिसता जाल्यार we consult. ओके. अनदर थिंग इज गोवा फॉरवर्ड पक्षाची सध्या चल्ला की उदय मडकयकर वॉज लायक कॉन्टेस्टंट एस्पायरंट फॉर टिकेट. ताणें डिमांड केलो की गोवा फॉरवर्ड पार्टी शूड मर्ज विथ काँग्रेस. Your frank opinion, because there are two things. One is Vijay was already in Congress all these years. ताजे बरोबर now Durgadas also, he was also part of Congress spokesman. Many people who are in Goa Forward Party were in Congress. Are you considering it or not? No, see, I mean, people are free to talk. This is AMJ democracy. Anybody is free to talk. He has expressed his view. आणि तशें कितें आसा जाल्यार I think it is Goa Forward who should speak rather than somebody else speaking. Do you welcome if they say see, okay, I mean, see, Goa Forward has been our ally partner, pre-poll alliance partner. They are there with us in united opposition. I mean, it is jointly. I mean, there are certain issues which they take up, we support them. There are certain issues which we take up, ते आमकां support करता. And I think he's there in the opposition. In fact, he has gone to Bharat Jodo also, and he has shown his solidarity to our leader Rahul Gandhi. So there's no harm in that. You talk about 2027 and reverse schedule.
तातून आसा एका जाग्याचेर किंवा गोवा फॉरवर्ड पार्टी विल बी पार्ट ऑफ काँग्रेस. See, they were our alliance partners in 2022. Our main focus and idea is that काँग्रेस पक्ष फुल 40 मतदारसंघान घट करपाचो. Now what will be the dynamics in 2027, whether we'll go with alliance or that's a very Not an alliance. See, because Total merger. Goa Forward is a separate political regional party. Congress is a national political party. They have their own views and agenda. We go with our ideology and our ओके, एक स्ट्रेट क्वेश्चन कित्याक हें अशें आन्सरान लोकांकूय आन्सर कळचें ना. गोवा फॉरवर्ड जाय काय नाका? So he is there. I mean, he is there as a united opposition. काँग्रेसीन जाय काय नाका? He is there with the Congress, no? I mean, he is there in the united opposition. आमी He is आतां- not there in ruling. सो आमकां जर आतां बरोवपाचें जालें फाल्यां तर कितें बरोवपाचें? काँग्रेसीक गोवा फॉरवर्ड मर्ज जाल्लो जाय काय नाका? No, that is a question I think which you are asking. It's a premature question. I told you, ती एक regional party. They have their agenda. They have their ideology. We as a national party have our ideology. Our focus is to win, to strengthen in 40 मतदारसंघान, which आमचो base already आसा. What dynamics will change in 2027 or just before 2027, we'll see at that time. सो दारां बंदूय करूं ना, उक्तीय ना. See, ultimate motto and ultimate aim is to win. See, we don't want to be in opposition. As I told you, जर तर आमी जे आज लोकांक आश्वासन दिता किंवा आमी लोकांक सांगता किंवा तुजें लायफ अशें सुदारतलें किंवा आज जो यंगस्टर युवा पिढी जो आसा जो आज अनएम्प्लॉयमेंटाक आनी म्हारगायेक अक्षरशः गोंयकार आज सारको बेजार जाल्लो आसा, ते जर करतलो जाल्यार आय थिंक वी नीड टू बी देर. वी नीड टू बी देर टू मेक दॅट चेंज. आनी ते जातलो जाल्यार म्हाका दिसता जिखपाची अत्यंत वी गरज मीन्स आसा. काँग्रेस ऑब्वियसली or Congress and allies, when I speak, I am speaking for Goa Pradesh Congress Committee. not as a united opposition The united opposition is there in assembly, no? outside So- assembly. They are there in assembly to raise up issues. Now when I think of late Goa Forward had said that की आम्ही आमचे वेगवेगळ्या मतदारसंघान we will start our building our cadre. So they are doing in their way. We as a oldest party आम्ही आमचो आसा presence, but our main focus is to strengthen Congress in each and every constituency. 27चे उलयतना 24 विसरता तूं लोकसभा इलेक्शन्स. No, Do you want- no, see, when I tell you that we have a set agenda, we are going in a reverse direction. We know our goal. मदी येता म्हणटा ते लोकसभा इलेक्शन्स which is due in 2024. सेमी फायनल. We are in a process of we have a sitting MP in South Goa. North Goa we are in a process of shortlisting candidate because I believe that लोकांक जो चेहरो आसा तो पयलीं दिवपाक जाय. You can't wait for last moment आनी ते एका म्हयन्यान that doesn't work. So just आमची ऑफिस बेरर जाल्या. Our new AICC president also is appointed. CWC will be formed somewhere in March. I think post that we will also have a election point of view in charge in Goa. I hope so. And internally we have started. I mean, प्रत्येक ब्लॉकान आमचे साउथ गोवा already we have started conducting meetings, going to, idea is to go to booth level. North Goa we are starting from next week. So लोकसभेच्या दृश्टीन तशें पळोवपाक गेल्यार आमची तयारी ऑलरेडी चालू जाल्ली आसा. पयलीं अनाउन्स करतले कॅन्डिडेट. म्हाका दिसता येस, लोकांक चेहरो कोण तो पयलीं अनाउन्स करपाक जाय, परत जाल्यारूच मागीर- लोकांक विश्वास येतलो. परत मागीर तोच प्रश्न येता एवरी टायम की बाबा आमी काँग्रेसचो कॅन्डिडेट अनाउन्स केलो पूण आमी हेजे बरोबर अलायन करपाक सोदता पूण तांकां तो नाका, मागीर तो सगळे इश्यू जाता आनी परत अलायन्स फसता. सी, आमचो अलायन्स पार्टनर आशिल्लो गोवा फॉरवर्ड. एज फार एज माय नॉलेज आय डोंट थिंक सो की तांकां लोकसभा कॉन्टेस्ट करपाचो आसा. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दे फिल्डिंग एनी कॅन्डिडेट. तांचो चॉयसूय आसतलो. No choice म्हणल्यार सी they were there with us, so we will consult them that because as of now तरी गोवा फॉरवर्ड आमचे बरोबर आसा. We will take their view. रेव्होल्युशनरी गोवन मेत्ता बिकॉज दे आर ऑल्सो इन ऑपोजिशन. सी, रेव्होल्युशनरी गोवन आय थिंक पोस्ट रिजल्ट जे धोरण ते गोंयकारपण आनी गोंयकारां लागून जे झगडटाले आनी दॅट वॉज द नरेटिव्ह ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन. जे आमचे बरे मागपी आसात तांणी सांगिल्लें की समवेर समज जर तर युनायटेड ओपोजिशन, कित्याक सी अल्टिमेटली एक रुलींग आनी एक ओपोजिशन आसता. देर कांट बी अ थर्ड प्लेयर.
आय मीन देर इज नो स्पेस फॉर थर्ड प्लेयर. दिस इज नॉट अ क्रिकेट मॅच की तूं एकटो म्हणटलो आपूण बॅटिंग करता, एकटो म्हणटलो बॉलिंग आणि एकटो अंपायर. नो, देर इज नो अंपायर हियर. So either you have to be with the ruling government or you have to be with the united opposition. Now when I say united opposition, if there are about 4 parties, tancho aim is to just defeat BJP, then they all have to be together. Because if there is a divided opposition, then it is a easy win for the... कोणाक मेदले आम आदमी पार्टी nationally, I think they will take a call. TMC will nationally take a call. सध्या 4 जाण आसा न्ही in assembly. So I am counting those 4: Congress, Goa Forward, Revolutionary Goan and Aam Aadmi Party. Okay. These are the 4 people. Now coming to specifically your question, लोकां भितर एक लोकांक दिशिल्लें की बाबा ही पार्टी जी आसा ती गोंयकारां लागून झगडटा. पूण आय थिंक तुकाराम परबान, मिस्टर तुकाराम परब जेन्ना फाटी महाराष्ट्रान गेले, You're purposely calling him Tukaram Parab. no, because that is how we call him. You don't call him. That is how his name on the some electoral roll but is known as Manoj Parab. whenever it is, I mean, we have been discussing as that only. But the point is, तो वचून बीजेपीच्या चीफ मिनिस्टराक मेळटा. सो आय मीन पीपल ऑफ गोवा आर कन्फ्युज्ड. एका वटेच्यान तूं तांकां घाटी म्हणटा आनी तूंच ते घाट्यां बरोबर वता आनी थंय बसता आनी आय डोंट नो वॉट आर द टॉक्स. सो म्हाका दिसता गोंय जर सांबाळटलो जाल्यार हें आमकांच सांबाळचें पडटलें. हें अशें मदीं शॉर्ट टर्म येवन तें बिकॉज स्लोली आय थिंक कितें अजेंडा आसता तो क्लियर जाता न्ही. तुमकां विश्वास ना रेव्होल्युशनरी गोवन? अरे जेन्ना यू कम विथ एन अजेंडा, यू कम विथ अ नरेटिव्ह, सडनली तूं वचून हाऊ कॅन यू सिट विथ बीजेपी चीफ मेळो वचून आयलो? इट वॉज नॉट मेळो. इट इज एन मीटिंग विथ. अरे देन हाऊ कॅन यू गो अँड सिट विथ अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर टू डिस्कस वॉट? की गोंयान जे घाटी म्हणटा तांकां भायर कशें व्हरता ते विचारपाक? नो. सो आय थिंक स्लोली तांचे कितें मोटीव असते म्हाका दिसता गोंयकारां मुखार इल्ले उगडे जाता. सो नाव लोकसभा इज द नेक्स्ट टार्गेट फॉर काँग्रेस? दॅट इज वॉट वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर आमची प्लॅनिंग प्रिपरेशन चालू जाली. सो यू हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड शॉर्टलिस्टिंग कॅन्डिडेट की कोणा विचारला? थोडी नांवां आसात, तकलेन आसा, थोडी नांवां आयल्यात. आय मीन वीच वी डिस्कस इन आवर CLP, इन आवर नाव वी गोइंग टू पुट इट इन आवर executive committee meetings. We are going to discuss with high command also. And then we'll take a call. Rasis Sarina should continue next 10 years. He's our sitting MP, no? Should continue for next 10 years. He's our sitting MP. So when we have a sitting MP, there's no point in talking over that. No, I mean to say he should continue in next 10 years. See, he's there. He's 3-time member of parliament. He has been the ex-chief minister also. He's an experienced politician for us. Okay, last. खुबशे जाण TMCन जॉईन जाले तेन्ना काँग्रेसींतल्यान, आनी आतां खुबशे जाणांक दिसता ओ गॉड मिस्टेक केलें आमी, काँग्रेसीन बरे आशिल्ले म्हणून. आतां जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जालें तेन्ना खुबशे जाण अशे रिवर्स मारतले, तांकां घेता काय? सी आय ऑफ द स्ट्रॉंग ओपिनियन, आनी हें आमी सदांच आमच्या मिटिंगेन उलयता की एक लिडर जेन्ना वता, कदाचित ताचे बरोबर थोडे कार्यकर्ते वतात, बिकॉज थोडे आर अफिलिएटेड. एंड पूण आज त्या कार्यकर्त्यांक रियलायज जालें की बाबा आमी केली ती चूक. आमी सर्टन लिडरां बरोबर गेले किंवा सर्टन पार्टीचे जे कोण सिनियर लिडर तांचे बरोबर गेले, नुकसान तांचें जालें. सो सच पीपल हू आर विलिंग टू जॉइन, आमी खुबशे लोक जॉइन जाल्या हू आर कार्यकर्तास, जे वर्कर्स काँग्रेसीचे सिंबल, ते जॉइन जाल्ल्या. लिडर ही पार्टी मोठी करना, इट इज द वर्कर जो पार्टी वाडयता, पार्टी बांदून हाडटा. सो वर्करांक परत घेता? ऑफकोर्स वर्कर्स आर म्हणजे लिडरांक परत घेना अशें वाचपाचें? सी लिडरांक म्हणल्यार वॉट वी हॅव, आय मीन इट्स नॉट येट फायनलायज, बट वी आर ऑफ द ओपिनियन की समज जर कोणी जर तर काँग्रेस पक्षाक जर जॉइन जावपाक सोदता जाल्यार ही कॅन जॉइन, बट देन दे वील नॉट होल्ड एनी की पोजिशन्स. अच्छा. अप टू सर्टन कूलिंग पिरियड दे शुड नॉट आस्क फॉर एनी key positions. Prove your loyalty again. Prove your loyalty. You work for the party. Let's build the party. If your whole agenda, see, आज तुम्ही देशभर जर तर वातावरण आणि माहोल पळयलेले, आय थिंक इट इज अ फायट फॉर डेमोक्रेसी. इट इज अ टायम टू सेव डेमोक्रेसी. बिकॉज BJP जी आसा ती आज डेमोक्रेसीन बिलीव करना. तांकां फक्त सत्ता आणि पावर जाय.
आनी म्हाका दिसता जेन्ना डिफेक्शन जालें तेन्ना क्लासीक एग्जाम्पल म्हणटा मडगांव म्युनिसिपालिटी, जे सगळ्यांक खबर आसा की पावराक लागून ते कितें करपाक शकता. पूण गोंयकार जेन्ना अक्षरशः जेन्ना त्रास काडटा किंवा गोंयकार जेन्ना भुको आसता, गोंयकाराक जेन्ना पोटाचेर येता पळय तेन्ना ह्या सरकाराक पडलेलें ना. पूण सत्ता मेळोवपाक ते रातयान ऑर्डिनन्स काडटात. पूण जो मायनिंगाक लागून जो गोंयकार जो आज बेकार जालो, मायनिंगाक लागून जाचें पोट गेलें, ताजे ऑर्डिनन्स काडपाक हांगच्यान जायना. बिकॉज दे डोंट, गोंयकारांचें तांकां पडलेलें ना. सत्ते खातीर. सो लॉयल्टी प्रूव करपाची परत कोण येता जाल्यार जे लोक काही कारणां लागून गेल्ले, जे थोडे लोक मतभेदा लागून गेल्ले, आमचे लिडर्सां भितर थोडे मतभेद आशिल्ले, पूण तुमी पार्टी सोडून गेले. आनी आमचे सिनियर लिडरांचें मत अशें आसा की समज जर कोणी जर येवन पार्टी स्ट्रेंथन करपाक सोदतात, अवश्य येवचें, पार्टी स्ट्रेंथन करचें, आपली लॉयल्टी प्रूव करची, आनी देन वी वील थिंक. सद्या काँग्रेसीच्या बाबतींत लॉयल्टी प्रूव करपाक देवाचेरूय शपथ घेवपाक लोक विश्वास दवरपाना आनी एफिडेविटूय दिल्या विश्वास दवरपाना. ओनली टायम इज अ फॅक्टर टू प्रूव लॉयल्टी. आय एम अगेन टेलिंग यू, जे हे लोक गेल्या ते पर्सनल स्वार्था लागून गेल्या. काँग्रेसीचो कार्यकर्तो हारलो ना, काँग्रेसीचे वोटर हारले ना. 8 मतदारसंघात तुम्ही परत प्रत्यक्ष आपल्या फायद्याक लागून गेले. 8 मतदारसंघात तुम्ही समज आता कॅन्डिडेट जे इलेक्शन येतले पळय तेन्ना हे लोक तांकां दाखयतले. गोंयकार, ज्या गोंयकारांनी मतां मारिल्ली पळय ते गोंयकार कितें दाखयतले. दिगंबराक तुमचो कॅन्डिडेट ना म्हणून गोवा फॉरवर्ड घुसता थंय. रायट, योग्य टायमाचेर तुका थंय मनीस कोण तो कळटलो. ठरयलो. ओके, देव बरें करूं वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले अमित पाटकर, गोवा प्रदेश काँग्रेस. हे आशिल्ले अमित पाटकर, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष. आनी खरेंच देव बरें करूं. आज बिझी शेड्यूल, तांणी सकाळीं सेंट फ्रांसीस झेवियराचे थंय वचून परत हांगा येवन आमकां इंटरव्यू दिल्ली आसा. ते म्हणटा की एक म्हणजे जर सिनियर लिडर येता जाल्यार तांकां कुलिंग परेड आसतलो, कोणाक की पोझिशन मेळचें ना. दुसरी गजाल, काँग्रेसीन ऑलरेडी 2027चो आपलो आराखडो प्लॅन चॉक आउट केल्लो आसा इन व्हेरी रिवर्स डिरेक्शन. बींग अ बिझनेसमॅन इट हेल्प्स आय थिंक न्ही टार्गेट्स अचीव करपाक. आनी एक एडवांटेज म्हणल्यार सी आज आय वूड लायक टू एम्फसायज, आज आमचे जे 3 आमदार, जो सांगले की प्राऊड, आय एम फिलिंग प्राऊड टू से की आमचे 3 आमदार नो बॅगेज. वी एक्चुअली स्टार्टिंग ऑन अ क्लीन स्लेट. सांगपाचें म्हणल्यार खरें म्हणल्यार ग्रासरूट लेवलाच्यान जर पार्टी आतां बांदतली जाल्यार दीस इज द रायट टायम. तिनूय यंग आसा, तिनूय फर्स्ट टायम MLA आनी तिनूय वोकल आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज ऑल 3 आर वोकल. आनी जे पयले असेंब्ली सेशन जाले तातूंत तिगांचे तुमी परफॉर्मन्स पयला आसतले. ऑफकोर्स विथ ड्यू रिस्पेक्ट एडवोकेट कार्लोस फरेरा एक्स AG आसात, हायकोर्टाचे बरे लॉयर, सो ही नोज हाव टू प्लेस अँड हाव टू गेट द वर्क डन. युरी आलेमाव म्हणल्यार एक इमेज, बट युरी हॅज टर्न्ड आउट टू बी एन एक्सलंट लीड. युरी हॅज कम्प्लिटली इट हॅज बीन अ शॉकर फॉर गोवन्स की अरे this is a different type of Alemaw they have seen. And of course Elton, who we say की ताणे एक strong sitting deputy chief minister करून see look at his work, almost 250+ ताणे लोकांक घरां बांदून दिल्ली आसा, schemes. So he is working day and out. He is also vocal. So we have a very young energetic team who will fight for Goa आणि जे गोंयकारां लागून झगडटले. Because they're visible in first assembly. In second assembly now I think they will be more charged up because बाकीच्यांचो स्पेसूय तांकां आज मेळटलो उलोवपाक. टायमूय मेळटलो म्हणून सांगलें स्पिकरान की ते ऑपोजिशन कमी आशिल्ल्या कारणान आमकां चड टायम दिता म्हणून उलोवपा खातीर एसेंब्लीन. You don't believe? See, I can only say good luck to all those 8 people who have gone, because सदांच ते सांगता की आमी डेव्हलपमेंटाक लागून गेले म्हणून. सो आय कम्प्लिटली डोंट अंडरस्टँड वॉट इज द टर्मिनॉलॉजी ऑफ डेव्हलपमेंटाक गेले. टेक एन एक्झाम्पल ऑफ कार्लोस फरेरा, टेक एन एक्झाम्पल ऑफ युरी आलेमाव, टेक एन एक्झाम्पल ऑफ एल्टन. फॉर ऑल दीज 8 की ते ओपोजिशनान आसून गव्हर्मेंटा कडेन झगडून दे नो हाव टू गेट द वर्क डन. लुक एट विजय सरदेसाय. सो दिस इज अ रॉंग. सी, दिस इज पर्सनल बेनिफीट, पर्सनल गेनाक लागून तुमी गेल्या. डोंट प्ले दॅट विक्टीम कार्ड की आमी लोकांचे बऱ्याक लागून गेल्या किंवा लोकांचे डेव्हलपमेंटाक. इट्स कम्प्लिटली रॉंग. ओके, देव बरें करूं. सो काँग्रेस इज स्टार्टिंग विथ अ क्लीन स्लेट एंड प्लीज डोंट प्ले विक्टीम कार्ड, he says, for all the 8 MLAs who have left Congress and joined BJP. You are watching Hub Encounter on your favorite website www.goanewsup.com. Production partners are goaviolent.in and channel partners are RDXGOA. Keep watching.